अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वकर्मणादमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अशी आमकां आमगेलेच एक आचार, आमगेलेच एक विचार आसून घेवन गेलो आमगेले मलगड्यांनी एक सगळं आराधना उपासना सगळं कोरून आयली। तशी आषाढ बहुळ दुखून गेलो आषाढ भाद्रपद आश्वेज कार्तिक पर्यंत ते पुनवे नंतर असेल दिसाक पितराल आराधना करच्याक प्राधान्य जावन गेलो सांगतात। महालय म्हण सांगतात। आमगेले समाजांत व्यवहारांतू अनंत चतुर्दशी जावन पुन्नव जावन ताचेर दिवस सोगून घेवन 15 दिवस आमी माळू म्हण सांगतात महालय म्हण। तशें तांतू येताना मस्त सगळं एक तें श्राद्ध हें श्राद्ध म्हण सगळें येता। तशी दर्श म्हणतात अमासेक एक महालया अमास म्हण सांगून घे त्या दिवस एक सर्व पितृ श्राद्ध म्हण करतात। तशें सगळें आसून घेवन गेलो आमगेलो तो संस्कृत परमिता ये त्यागिनून या हा म्हण सगळें घेवन गेलो ये अग्निदग्धा ये अग्निदग्धा म्हण शास्त्राचे म्हळ्यार श्राद्धाचे विशय एक सांगताना तांतू सांगतात तळे असंस्कृत परमिता ये त्यागिनून या कुलस्त्रिया म्हण सगळं सहज मनुष्या जीवन म्हळ्यार एक विचित्र एक घटन ही कसला म्हळ्यार घर संबंधीक पुरा आसून सगळं जलजलारीची एक चेडूं जावन घेवन आसतना बालवयारी जिवान शरिरा दुखून वच्चे तशींची चिके व्हड जावन घेवन वच्चे वटू म्हळ्यार उपनयन जावन घेवन जीव सोडच्यो म्हळ्यार मरण जावचें असं सगळं आसता। तवळी शिशु मरण म्हण सगळें एक जावचें सगळें एक लोकांक जाल्यार चांग न्ही जाल्यार घराक कुटुंबा जाल्यार एक चांग न्ही म्हणून आमगेलो आतां नातील विशय। तशें आसतना आमगेलोच एक संबंधीक एक जीव जावन घेवन आसून घेवन एक शरिरा लागून जिवान गेले जाल्यार ताका आमगेले तर्फेन एक कर्तव्य आसता। म्हणटाना ताका शास्त्रांतू एक व्हडली जावन चेडूं वसिलें म्हळ्यार एक बापसुलें श्राद्ध सहज जावन गेलो लोकांक श्राद्ध म्हणून करचें आवसुलें बापसुलें। बाकी संतती ना चेल्या चेडूं असं ना जाल्यार तांगेल्यांनी श्राद्ध न्ही वेवहारांत उणें करता ती सोडता ती तांगेले कसगीचें एक हें आसा पुरो तांगेले भटमानकी सांगिल्लें विधान आसा पुरो कळना जाल्यार एक कसं म्हण सांगल्यार सान प्रायेज म्हण सांगल्यार सादारण गर्भ आसतना दुखून म्हण घेतल्यार येता त्या नंतर एक मुंजी जावं पर्यंत एक चेले चेडूं म्हण सांगल्यार तांकां एक हॉलिडे जावं पर्यंत म्हण घेता ती अशी तें मरण जाल्यार ताका दुर्मरण म्हूण सांगता म्हूण कांय ना तांकां गेलें कशें आयुश्याचें आसूचें जाल्यार हेची घरकडे एक कुटुंबांतू एक गांवांत जाल्यार तसं सगळें बालमरण हें सगळें जावचें न्हय म्हणस इत्या म्हणस जाल्यार आमगेलें प्रजा समाज मुखार वचचें जायना। आमगेले समाजाचे लियन आमगेल्या समाजाचे लेवल टेकून घेता आमगेले समाज वाटच्यो म्हण अर्थ आसो त्या विशयी प्रस्तुत न्ही। तवळे तसल एक सादारण गर्भास दुखून घेवन उपयन जावं पर्यंत एक मरण जाल्यार एक चेल्लो चेडली कसलें आसा जाल्यार आमगेले संप्रदायांत कशें केलां म्हूण सांगल्यार महालयांतू एक चेडूं वाडचें आमी सानस सगळें आमकां सादारण घरकडे आपयत आसलीं जेवणाक म्हूण घेवन मागीर चडते भटमामा तांच्या हांगा सांगचें म्हूण एक आशिल्लें मागीर तशी मेळना जाल्यार कोणा जाल्यार एक सांगेत म्हूण करता आशिल्लें असलें तें बालपुजा म्हळ्यार एक ऑब्जर्वेशन मना येवन घेवन ताजेन कसलेंच जात कळलें कळशी कसलें आमगेल्या समाजांत कोणाकय घरकळांत हें सगळें ऑब्जर्वेशन चुकून जेवो कोरू जायन अशें जेवो अशें कसलें आशिल्लें आसता ताके तें सगळें एक ओपन डिस्कस जेवो कसलें कोरू जेवन चिके मागच्यो तो सगळें जाता अशें दिसून घेवन एक महालया अमास मेळटा पटी ते तारीखेक तवळी त्या दिसाक 24 तारीख जाता म्हणटाना त्या वेळाक एक बालपुजा कोरका म्हूण मना दिसून घेवन स्वामेले उपस्थिती म्हळ्यार मंगळुरान शुभकृत नाम संवत्सरा चातुर्मास जाता त्या वेळाक तसलें एक पूजन करयला आतां कोची जाला हाजे फुडल्या चातुर्मासांत सगळें करयला कसलें उद्देश म्हूण हांव तितले वेळ सांगिल्लें तेंची तसलें एक दूद म्हळ्यार गर्भस्थ दुखून घेवन जावन मागीर सादारण उपनयन जावं तें असेल तसलें कसलेंच एक मरण जालें तांगेलें ते जिवाक आमी ते प्रायेचें की ना सगळं अन्न वस्त्र हें सगळें दिवका तृप्ती कोरका म्हूण श्राद्ध करचें विधान ना अशी आमगेलें कळण अशी कसलें जालें जाल्यार देवा
आमगे समाजान जाल्यार आमगे समाजा घरांत जाल्यार असर कसांनी चेडून जाल्यार देवा आमगे समाजा तूं बरें कोरका म्हळ्यार विशेष प्रार्थना. सो आमेले एक संकल्पशी जावन घेवन गेलो हें बालपुजा म्हणलें जाता. थवळी त्या दिसाक उपनयन जाय नासलें सांचेरडुवा म्हळ्यार ते 30-40-20 वर्सांनी उपनयन जाय म्हळ्यार तें जायना. एक सादारण एक 8 वर्स म्हण धरी येता म्हळ्यार चलये चेडवान जाल्यार 8 वर्स नंतर तांकां कुमारी आनी मनचुणे 8-9 वर्स नंतर तांकां प्राय येता म्हूण वेव्हार. तें देखून 8 वर्स तें आशिल्लें एक उपनयन जाय नासलें चेडवांक तशें चलयांक जाल्यारीची म्हूण घेवन एक लेखला. तशें तसल एक बालपुजा म्हणलें एक जावची कार्यक्रम वेंकटरमण देवस्थानांत चलता. थवळी केदारना कितले घंटे म्हळ्यार थंय स्वाम्याल पुजेनी जाता तांकां जेवण ताजे फूड सगळें पुजन सगळें वेवस्थीत जावन करतात. थवळी ते एक मिगेल लेखाक एक 4 बालपूज जेवका असल कसन अभिप्राय आसता रिची ना जाल्यार आमगेल घरकड आशिल्लें तांतूं कोणा थंय जाता म्हळ्यार भटमुंबातन चेडूं जेवका अशें कसन न्ही. समाज आशिल्लें खंयचेची आमगेल चेडूं तांतूं 8 वर्स भितर चेल्ले जेवं चेली जेवं दोनी चेडवां जाल्यार थंय देवस्थानांत वेंकटरमण देवस्थानांत थंय वेवस्था केल्ले कडेन नांव सांगून घेवन थंय कैदान येवका कशी म्हणाले समजून घेवन जनांनी पुजे येवका आनी त्या वेळार सगळ्यांनी राबून घेवन थंय एक ते पूज्य तर एक देवाल्या प्रार्थना करचे. आमगेल्या समाजान कसांनी जाता तसं कसांनी आसता रे जाल्लेलो आसता रे तसल एक पुजन सोडून गेल्लो आसता रे कसांनी आसता रे देवान एक क्षम करून तसल एक घटना तसल एक कसांनी चेडून आमगेल्या घरबंदा सगळें जाय नशी देवान अनुग्रह कोरका म्हळ्यार एक विशेष प्रार्थनापूर्वक जेव तसल एक बालपुजा म्हणालें तांतूं आमगेले समाजा जनांनी चेडवान नांव दिवन की तांकां पोनाडकी सगळें करच्याक उत्साह घेवका हें देवाले प्रिती खातीर करचें. देवाल दयेन तसल एक जीवात्मा कसलें हें जाल्लें तांकां एक संतोश जाता म्हणालें अनुभव मस्त विशय अनुभव आयलेलो आसा. तशें ते एक विश्वासाने हें करता आसता तशी ताजे फुडें 11 तारखे वटपुजा म्हण आसा ताका तेच विधान आसता. थोडी ब्रह्मचारी पुजा म्हळ्यार चेल्या चेडवा मात्र मुंजेलेलें म्हळ्यार एक विधान आसून घेवन तें जाता. थोडे हें सगळें कार्यक्रम जाताना समाजाचे सगळ्यांनीची तांतूं भाग घेवच्याक प्रत्येकल्याक एकल्या सांगून की सगळें जावन घेवन ते चेडवां सगळें हाण घेवन ते पुजा पावत तशी प्रयत्न करता हाजें एक सूचन हे मुखांतर दिल्या. सर्वांनी तें मनावून घेवन जावका जाल्लें कोरका म्हूण घेवन पुनः विनंती करता. हरि ओम.